FDA कडल्यान बाबत दर्जाचे चिकन आणि पनीर जप्त केलेले आसा। केरी पत्रादेवी आणि मोले चेक पोस्टाचेर अन्न आणि वखद प्रशासनान धाड घालून ही कारवाय केली आणि बाबत दर्जाचे 1750 किलो चिकन आणि 500 किलो पनीर जप्त केले। तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्यान आयिल्ल्यो गाडयो लेगीत आडयल्यो आणि तांचेर कारवाय केली। FDA ची टीम तीन टीमीन अंडर द गायडन्स ऑफ डायरेक्टर एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्राइव केली ॲट द बॉर्डर्स, पत्रादेवी बॉर्डर, मोले बॉर्डर आणि केरी। सो आमचो मेन इंटेंशन आसलो जे इनकमिंग गुड्स येतात दुसऱ्या स्टेटींसान त्याचे स्टोरेज कंडिशन आणि त्याचे लेबलिंग हेर सगळे व्हेरीफाय करपाक। सो ह्या इंटेंशनांनी आमची एक्चुअली तिसरी ड्राइव आणि हे फावटी आमी तिनूय बॉर्डरीर मॉनिटरींग करून ह्या हितून केली। सो हे ड्राइव केल्या तेन्ना आमकां कांय आयटम्स जसे हाय रिस्क फूड जे आसता आमचे चिकन, पनीर हे नॉट ऑफ स्टँडर्ड आमचे जे आसता ते क्वॉलिटी अशें दिसून आयले आणि हाजेर फुडली कारवाई केली। दुसरे भाजयेचे आयटम आसा हाजे आमी सॅम्पल्स काडले आणि हे टेस्टिंगेक घातलेले आसा टू चॅक इफ देर आर एनी रेजिड्यूज एन ऑल। सो हो मेन इंटेंट आसतलो हेजो। आणि एक म्हणजे कारण हे करपाक इज ऑल्सो दॅट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेटिंग अ हायर बेंचमार्क इन आवर स्टेट। सो हाका लागून हे आमी चॅक्स वाडयले। आतां जायते भायल्या स्टेटीन हे जे जाता ते कॉमन जाता, पूण हे आमच्या स्टेटीन अवॉयड करपाक आमी हो अवेरनस करता, कित्याक भायल्या स्टेटीन जे सप्लायर आसता आमकां म्हायती आसना कशें हे लेबलिंग घालप आसता। आनी सो आमच्या स्टेटीन आमी खूबच स्ट्रिक्ट धरला आनी तुमच्या माध्यमान तांकां मेसेज धाडूंक सोदता की ह्या फुडें जे गोंयान गुड्स येता ते सगळे स्ट्रिक्टली स्क्रुटनायज जातले आनी तांचे जे लेबलिंग आसा आनी बाकीचे रिक्वायरमेंट आसा हे आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक तांचे कडेन अपील केल्ले आसा। केरी चेक पोस्टाचेर जेन्ना आमी फूल नायट जेन्ना आमी चेकिंग चालू आशिल्लें तातूंत आमकां एक व्हेकल मेळिल्लें आसा कर्नाटका पासून आनी तातूंत आमकां जवळ जवळ 1750 750 किलोची चिकन जेका लेबल बिबल कांय ना आनी ती स्टोरेज कंडिशन सारकी नाशिल्ली हें आमकां मेळून चुकलें आनी तें आमी सगळें सीज केल्लें आसा। आनी तें सीज करून आमी हांगा पिसोले एक प्लांट आसा श्रेडिंग प्लांटान हाडून तेजी आमी विलेवाट लायिल्ली आसा। आनी आमी हाजे पयलीं 2 फावटी एकदां मोले आनी एकदां पत्रादेवी होच आमी एक्सरसायज केल्लो आनी तातूंतल्यान आमकां हेंच मेळिल्लें की खुबशे चिकन जें येता पयलीं तें फक्त ते ट्रेनी घालप आनी वयर नुसतो ताका आयस मारप, ताका लेबल ना केन्ना मारला कितें मारता कसल्योच तेज्यो पेपर वर्क नाशिल्लो तोच आमी सगळो श्रेडिंग केल्लो आसा। ड्युरींग द कोर्स ऑफ टायम रातची आमकां जवळ जवळ 3:30 सुमार आमी गाडी एक आमी अटॅच केल्ली आसा ती कितूरच्यान आयिल्ली आसा। तातूंत जेन्ना आमी ती व्हेरीफाय केली तेन्ना आमकां कळून चुकलें की 500 किलोज ऑफ पनीर आनी हातूंत जे मॅक्झिमम जे पनीर आयिल्लें आसा ते पनिराक लेबल कांयच नाशिल्लें, वेदर इट इज लो फॅट, वेदर इट इज मिडियम फॅट, वेदर इट इज हाय फॅट आनी ताजें कसलीच लेबल डिक्लेरेशन नाशिल्लें। सो इट इज टोटली मिसब्रँडेड। सो त्या खातीर आमी ती गाडी डिटेन केल्ली आसा, तातूंतल्यान आमी सॅम्पल काडटले। पनिरा फाटल्यान लागपाचें कारण ते फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी आतां एक म्हयनो भर जेन्ना ड्रायव चालू केली तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की पनीर येता हें खूब लॉट ऑफ सब स्टँडर्ड क्वॉलिटीचें येता। आमी इन बिटवीन देर आमी फोंडे एक फॅक्टरी सुद्दां आमी पळयली, तातूंत आमकां कळून चुकली समबडी इज यूजिंग वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल। सो आनी ताजेर लेबलिंग करनात, प्रॉपर लेबलिंग। आनी त्या संदर्भात आमी मिल्क प्रॉडक्ट हाय रिस्क जशें म्हाज्या डिवोन सांगलें ताजेर आमी चड भर दिल्ली, तातूंतल्यान आमी तें पनीर आमी सीज केल्लें आसा।